ही पळयात वेगवेगळ्या बेकायदेशीरपणांक लागून फाटली 2 दशकां अर्दवट आणि धोकादायक स्थितीत आशिल्ली सांतेनेज वाठारांतली 7 मजली इमारत। सध्या ह्या इमारतीचो 7वो मजलो मोडपाक कोमेस केला, मात हे काम करतना सुरक्षेच्या दृश्टीन कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान व्यस्त मधुबन सर्कल रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक धोको निर्माण जाला। ब्रेकरान कॉन्क्रीटाचे स्लॅब आणि खांबे फोडटना कॉन्क्रीटाचे मोठे फातर उसळून रस्त्यावेल्यान वतल्या लोकांचेर पडून जीवित हानी जावपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना। महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या राजकारण्यान ही वादग्रस्त इमारत घेतिल्ल्यान सरकारी यंत्रणेन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप थळावे करतात। तशेंच ही अर्दकुटी इमारत पुराय मोडून हांगा नवी इमारत बांदपाचो प्रस्ताव आसा अशेंय कळटा। हे इमारत मोडपाचे काम पुराय वैज्ञानिक पद्धतीन आणि सुरक्षेचे सगळे नेम पाळून करचे अशी लोकांची मागणी। गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक।